फाल्यां हांव आसलो कितें नासलो कितें, फाल्यां हांव आसलो कितें नासलो कितें, कोणाक कसलोय फरक पडूं वा ना पडूं अशें हांव म्हणचो ना। हें विश्व ब्रह्मांड म्हज्यांत भरलां, हांगच्या कणा कणांतल्यान म्हजें अस्तित्व परजळ्ळां। हांव तातूंत भरसलां, हांव जियेंतलो जावन सैमाची सृजन प्रक्रिया। हांव अजरंवरत मुर्तलो जावन तत्व ब्रह्मांडाच्या मातृ शक्तीचें। नमस्कार, हांव गोविंद मोपकार, बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र म्हापशें गोंय हांणी सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकर हांच्या 75व्या जयंती निमतान घडोवन हाडिल्ल्या ब्रह्मांड यात्रा ह्या खाशेल्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक काळीज भरून येवकार दिता। स्वर्गीय श्री प्रकाश पाडगांवकर कोंकणी कवी यांना समर्पित कवितेचे नाव जावन आसा तेजस्वी सूर्याला नमन। शब्दांच्या सुरांचा एक होता बेताज बादशाह, लेखणीच्या जादूने केली हृदये जिंकण्याची किमया, केली यशाची शिखरे पादाक्रांत स्वबळावर लिलया। खडतर जीवनाच्या प्रवासात साहित्याच्या दुर्वा वाहिल्या, चिरतरुण आनंदी दैदिप्यमान मायेचे प्रतीक साक्षात, भगवंताच्या कृपाशीर्वादाने कोकणी साहित्या नेले चिरंतन प्रकाशात। साहित्य हेची मज जीवन, साहित्यच वसे सदोदी हृदयात, पेटवूनी मशाल कोकणी साहित्याची धरली नेहमीच उभ्या आयुष्यात। केली उपासना साधना विद्येची, घेतला वसा कोकणी साहित्याचा। निरंतर प्रयत्नांची केली पराकाष्ठा, फडकविला ध्वज आनंदाचा। कोऱ्या कागदावरी करुनी लेखणीचा परिस्पर्श, कब्जा केला मनाचा। प्रसार झाला एका योगीचा ब्रह्मांडाच्या चिरंतनाचा। सार्थकी लाविले जीवन आपुले, केले नाव अजरामर जगात। नेहमीच कुटुंबाच्या सानिध्यात जगाच्या विचारात। अजातशत्रू प्रतिभाशाली, प्रगल्भतेचा मूर्तिमंत साधू संत। असामान्य कर्तृत्वाचा धनी होता, अलौकिक संपदेचा प्रतिभावंत। जगण्याची शैली होती ज्यांची, साधी राहणी उच्च विचार। स्वामी अरविंदाचा होता पगडा, आचरले बाकीबाब बोरकरांचे विचार थोर। नेहमीच तळपत राहिला साहित्याच्या नभी, नमन तुला हे भास्करा। होतास तू आणि राहशील अजरामर संसारा। रक्तांच्या नात्यांना सदोदी प्रेमाने सिंचले, मायेने प्रेमाने कुटुंबाचे बगीचे फुलविले। आता कुठे उमगत आहे ते एक क्षणिक स्वप्न होते, अनंताच्या प्रवासात काळाच्या ओघात ते विरले होते। एक वास्तवरूपी तेजोमय धगधगत्या पर्वाचा अस्त झाला होता, कुटुंबाच्या अस्तित्वाचा वटवृक्षच कोसळला होता। साहित्याची धुरा वाहणारी पालखी भंगली होती, संसाराचा डोलारा डगमगून गेला। परंतु प्रेरणादारी विचारांनी, प्रेमळ आठवणींनी आपल्या अस्तित्वाचा आमुच्या ठाई वसला आहे। धन्यवाद। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेती भौमानिस्त हेमा नाईक, सभाघरात बशिल्ले मानिस्त भाटीकार सर आणि तांची घरकान्न शैलाबाई आणि कांय विद्यार्थी बी म्हाका हांगा मुद्दाम दिसतात। प्रकाश बाबाच्या कवितेचे सादरीकरण करून पुष्पांजली अर्पण करपाक आयिल्ले प्रतिश्ठीत प्रस्थापीत तशेंच युवा कवी प्रकाश बाबाचे चलो चैतन्य, चलयो प्रिती, दिप्ती आनी शाश्वती, तांची घरचीं
तशेंच आयच्या ब्रह्मांड यात्रेत वांटेकार जावपाक आयिल्ल्या सगळ्या साहित्य मोगीक बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राच्या वतीन मायमोगाचो येवकार. आमचे बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र कोंकणी भाशेच्या उदरगती खातीर आनी प्रसारा खातीर पोटतिडकीन वावुरता. गोंयकारपण सांबाळपा खातीर सांस्कृतीक समाजीक आयच्या सारक्यो साहित्यीक तशेंच भुरग्यां खातीर आनी शिक्षकां खातीर शैक्षणीक कार्यावळी घडोवन हाडटा. कोंकणी भाशेची सेवा करता करता केंद्रान आपल्या जिणेची 25 वर्सां पूर्ण केल्यात. एक क्रियाशील आनी भरोशाची संस्था म्हणून गोंयांतूच न्हय तर गोंया भायर बी आमच्या संस्थेक लोक मानान पाचारतात हें सांगपाक आमकां अभिमान दिसता. आमची फुडली पिळगी आमच्या केंद्राचो भार पेलपा सारकी सशक्त जावची म्हणून आमी प्रयत्न करतात. ह्या प्रयत्नांत युवा शक्तीची आमकां खूब साथ मेळटा. हेंवूय तितलेंच म्हत्वाचें. तरणाट्यांनी गरजे वेळार दिल्ली साथ, आमच्या वांगड्याचो एकवट, कामात झोकून दिवपाची तांची वृत्ती हीच आमची पुंजी, हेंच आमचें पाठबळ. प्रकाश बाब, 75व्या वाडदिवसाची तुमकां केंद्राच्या वतीन खूब खूब परबी. आज आमचे साहित्यीक तुमच्या जिणेची तासां, तुमचे विचार प्रकट करतले. कवी तुमचे उत्फर्के, तुमच्यो भावना तुमच्याच उतरांनी व्यक्त करतले. आज आमकां माचयेर तुमची खूब खूब उणीव जाणवता. पूण आमी जाणात तुमी आसा थंयच्यान मुमुरके हांसून तुमच्या साहित्याचो आस्वाद घेतले देखून आयची कार्यावळ आमी तुमच्या यादीक ओंपतात. प्रकाश बाबाच्या ह्या ब्रह्मांड यात्रेत तुमी साहित्याचे वारकरी जावन वांटेकार जाले देखून हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक परत एकदां मनासावन येवकार दिता. देव बरें करूं. जय कोंकणी. माचयेवेले मानेस्त भोवमानेस्त बाई मावजो, मानाची सोयरी भोवमानेस्त हेमा नायक, प्रकाश बाबाली घरकान्न संजिवी, अध्यक्ष कुसुमबाय, तशेंच सचिव सोनालीबाय आनी प्रकाश बाबाची सगळी घरची मंडळी आनी तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. ही 2 मिनटां भितर हांव एक प्रकाश बाबाची ल्हानशी वळख हांव अशी दिवपाचो यत्न करतां. प्रकाश बाब पाडगांवकर म्हळ्यार प्रतिभेचे वरदान लाबिल्ले, नवी जाणविकाय घेवन बरोवंक लागिल्ले नव्या युगाचे कवी. कविता होच स्वास आनी ध्यास घेवन तांणी कोंकणी कवितेची, कोंकणी साहित्याची अखंड सेवा केली आनी तांचें व्यक्तिमत्वूय तशेंच शांत आनी प्रसन्न, सदांच तोंडार मंद अशें हांशें, उलोवपूय मेजून मापून, कोणाक दुखप ना, एक अजात शत्रू आशिल्ले ते. व्हड विचारवंत आनी कोंकणी चळवळीचे पितामह ज्ञानपीठकार रवींद्रबाब केळेकार हांच्या व्यक्तित्वाचो आनी साहित्याचो तांचेर खूब प्रभाव पडिल्लो. तांच्या वैचारीक बरपावळींतल्यान तांचे जिणे विशींचे तत्वगिन्यान समजून घेतनाच ते तांच्या विचारांनी भारावले आनी हेच भारावलेपण तांच्या साहित्याक पोसवण दीत रावले. ज्येश्ठ कवी बाकीबाब बोरकाराय ते खूब मानताले. आकाशवाणीचेर आसतना तांकां ताचो सहवास लाभलो आनी तांचे अणभव विश्व आनिकूय गिरेस्त जाले. तांच्या काव्य जिणेक दिका मेळत रावली. प्रकाश बाबाचे आतां मेरेन 12 कविता संग्रह प्रकाशीत जाल्या, शिवाय तांच्या 2 पुस्तकाचे इंग्लीश आनी हिंदी अणकारूय जाल्या. आयच्या कार्यावळीन आमकां त्या कविता संग्रहांतल्यो कविता सादर करतना आयकूंक मेळटल्यो. तांच्या कवितांचो स्थायी भाव म्हळ्यार ते चिरंतन स्वताचो सोद घेतना दिसताले. तांणी सातत्यान बरोवन स्वताक पूर्णपणान कवितेक ओपल्या आनी कोंकणी कवितेक उंचेल्या पावण्यार पावयली. अशा ह्या दिव्यतायेचे दर्शन घडोवपी आनी ब्रह्मांडाचो सोद घेवपी कवीचो जल्म 4 डिसेंबर 1948 वर्सा जालो, म्हणजे आयच्या दिसा, आनी 30 एप्रील 2021 ह्या वर्सा तांणी अचकीत आमचो निरोप घेतलो.
आज तांची 75वी जयंती बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र मनयता आमी आज तांच्यो यादी काडुया, तांच्या साहित्याचो आस्वाद घेवया, आयच्या ह्या ब्रह्मांड यात्रेन तांचें पवित्र स्मरण करुया. देव बरें करूं. नमस्कार. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र म्हापशें सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकर यांच्या 75व्या जयंती निमतान एक खाशेली कार्यावळ ब्रह्मांड यात्रा हातूंत सहभागी आशिल्ले म्हाजे वेले मानेस्त भाई मावजो कुसुमबाई अग्रवाल, नूतनबाई, संजीवीबाई आनी सोनालीबाई, तशेंच तांचे प्रकाश बाबाचे कुटुंबीय, हांगासर जमिल्ली साहित्यीक मंडळी, सगळे भोवमानेस्त आनी भुरगीं. सगळ्यात पयलीं आयचे एक खाशेले कार्यावळीन मानाची सोयरी म्हणून म्हाका आपयल्ले खातीर म्हजें अंतर्मन सुखावलां आसत, पूण प्रकाश पाडगांवकराच्या यादींनी भावनांचो वतो दोळ्यांनी प्रगटला. कांय वेळार तो उक्तोय येना आनी तो भितर गिळूंकय शकना अशे तरेची ही परिस्थिती आयज म्हजी जाल्या. पूण तरी आसतना आयज हो ब्रह्मांड यात्रेंत आमी एक ल्हानसो आनंद सुवाळो आमचे मदीं आमचे भितर मनोवया. प्रकाश बाब म्हजे परस 4 वर्सांनी व्हड, 75, म्हणजे आमी बरोबरचीच आशिल्लीं. पूण तांच्यात जी वैचारीक मॅच्युरिटी आशिल्ली ती ताज्या सगळ्या कवितांनी दिश्टी पडटाली. रायट फ्रॉम धरून उजवाडाची पावलां ते वाश्कोयांतल्यान तर ती चडच प्रकट जाताली आनी मागीर करता करता ब्रह्मांड ही सगळ्या ब्रह्मांड धरून सगळ्यांतल्यान ती व्यक्त जायत गेली. इश्टानो, ताज्या विचारांक खोलाय आशिल्ली, पट्टिडक आशिल्ली, जी ताणी आपल्या कवितांनी उक्ती केली, जी आमकां समजुपाकय खूब उशीर लागलो की ते हो आक्रस्ताळेपणे करनासतना, बाकीच्या भशेन आक्रस्ताळेपणे करनासतना म्होवाळ वाणीन त्याच पद्दतीन ते आमकां सांगताले, ते उलयताले. साहित्य मनशाची सामाजीक चेतना आनी सामाजीक चिंतेची देणगी आसता. देखूनच ताचे जिणेंत मनशाच्या जिवितांतली वास्तविकता आनी भावनांची अभिव्यक्ती जाता. प्रकाशाच्या चडांत चड कवितांनी हें दिसून येता. तो आगळो वेगळोच कवी आशिल्लो. आज दोतोरांनी ताजे विशीं जें कितें म्हणलां तें तंतोतंत खरें आसा. तांचे विचारांची खोलाय मेजपाक त्याच तोलामलाचे मनीस लागतात. आमी जेन्ना उलयतालीं तेन्ना आमचे मदीं तांचे ते विचार प्रगट जाताले. म्हज्या जिवितांत साहित्यीक इश्ट म्हण म्हाका सामके 2 लागींचे इश्ट मेळ्ळे, प्रकाश आनी रमेश. आयज दोगूय म्हज्या मदीं ना. दोगूय आसताले, प्रकाश आसतालो, रमेश आसतालो. आमी उलयता आसतना खंय मेळ्ळीं जाल्यार. पूण आयज दोगूय आमचे मदीं ना जाले, अचळय ना जाले, सांगनासतना ना जाले. दोगूय एके प्रकृतीचे, एका स्वभावाचे, समान वागणूक, समान विचार, सैमप्रेमी, अन्याय आड कवितेंतल्यान अभिव्यक्त जावपी, आख्ख्या ब्रह्मांडांचेर भाश्य करपी, नदर पारखी विश्व तांच्या विचारांत कवितेंत जगपी, केन्ना जागृतायेन तर केन्ना भ्रमिश्ट अवस्थेन. अशी अवस्था हांवें तांच्या दोगांचे बाबतींत मेळना. आज म्हाका प्रकाश आनी रमेशाची सुमारा बारे याद येता. आतांच न्ही तर जेन्ना जेन्ना म्हज्या जिणेंत कांय अशे कठीण प्रसंग येता तेन्ना तांचे कडेन उक्तें जावप म्हाका आवडटालें. आनी प्रकाश आनी रमेश म्हजे बरोबर आसताले खंय संमेलनांनी मेळ्ळे. आज सुद्दां दिसता की ही कार्यावळ कोण, अरे प्रकाश खंय रमेश खंय, अशे तरेचे जाता. पूण तरी आसतना सांबाळून घेवचें पडटा. तांच्या कविता संग्रहांची नांवांय तशींच जुळोवन हाडिल्ल्या सारकी. सावूल गोरींतलो आभास, मोरपाखां, माती. रमेश म्हणटालो ही माती आनी ती माती, एकूच माती, सगळे कडेन एकूच माती, तांबडीच माती आसता म्हणून. सगळीच माती एक. आंगणीन आसता मोर मोरया. आनी जी प्रकाशाची
पुस्तकां वास्कोयान उजवाडाची पावलां, हांव मनीस अश्वत्थामो ब्रह्मानंद योगी चिरंतनाचो पुनरुत्थान निशद हाचेर हांवें एक आर्टिकलूय बरयल्लें, ताचेर लेखूय बरयल्लो. कारण इतलें म्हाका तें पुस्तक भाविल्लें. ब्रह्मानंद योगी चिरंतनाचो सम्राट अशोक, सर्ग घडपाक धर्तरेचो, अशे तरेची नांवां तांची. म्हणजे हें सगळें विश्व तांणी तांच्या कवितांनी व्यापिल्लें. ते दोगूय सांगपाचें म्हळ्यार प्रकाश आनी रमेश ही धर्तरेचेर उदेल्लीं 2 नवलायेचीं फळां, म्हणटा तीं फळां म्हणून अप्रुपायेचीं. प्रकाश हें तर अतिशय कोमल फळ, पूण भितरल्यान खतखतिल्लें, कोणाक खरें सुद्दां दिसचें ना. पूण तांचे विचार आनी तांचो आक्रस्ताळीपणा तो कवितांनी दिसतालो. रमेश हें तर चिरंतन शांतिकायेचें प्रतीक. ताचो खतखत केन्नाच कळ्ळो ना. सगळ्या प्रश्नांक ताजे कडेन जापो आसताल्यो, केन्ना हार वचनाशिल्लो. प्रकाशाली जाप कवितांतल्यान मेळटाली. पूण दोगूय सकारात्मक नदरेन पळोवपी मनभुलवणे म्हजे आवडीचे कवी आशिल्ले. आज परत एकदां सांगता की दोगूय म्हज्या वांगडा नात. कोणा पापयाची नदर लागली आनी ही फळां असळे गळून पडली. कवितेच्या मळावयली ही अमुरपिकी फळां पिकपाक आयली. कवितेच्या तरी आसतना कवितेच्या मळार इतल्या थोड्या काळान तांणी जें योगदान दिलां तें व्हड तांकीचें. उमेद आशिल्ली. हांव खूब फावटी उलयलां, आरे प्रकाश जावं रमेश, आमकां कोंकणींत रामायण महाभारत सारकेलीं खंडकाव्यां, दीर्घ काव्यां, महाकाव्यां जाय रे, आनी तांचे कडल्यान तें घडूं येतालें. इतले योग्यतेचे ते दोगूय आशिल्ले. हांव ह्या वेळार म्हाका चड उलोवपाक नाका, कित्याक ताचे खूब आतां प्रोग्राम जावपाचे आसात आनी म्हाका आज मुजरत हांगासर आपयले. त्या खातीर हांव तांचे कुटुंबियाचे बार्देस अस्मिताय केंद्राचे चड करून संजीवी बायचे उपकार मानता. प्रकाश हो प्रकाशाक हरावपी प्रकाश योगी. प्रकाश म्हळ्यार प्रकाशाचे प्रकाशमय प्रवासांतलो एक प्रवास यात्री. आज ताजी 75 मनोवपा खातीर आमी सगळीं हांगा हाजीर आसात. हांगा हें घडटा, म्हाका दिसता तेवटेना प्रकाश बाब सांगाताक, नागेश बाबाच्या सांगातान, मनोहर बाबांच्या सांगातान, बाकी बाबांच्या सांगातान थंय बसलो आसतलो. घडी आपली कविताय वाचून दाखयता आसतलो. आनी म्हाका खात्री आसा नागेश बाब ताका सांगतलो, आरे कितें वाचता, तुका वाचूंक कळना, म्हजे कडेन हांव वाचतां. आनी नागेश बाब आपल्या तागेली वाचता आपल्याली वाचतलो. पूण थंय म्हाका खात्री आसा की एक वेगळ्या वातावरणांत प्रकाश थंय वावुरता आसतलो. तें थंय घडटा आनी हांगा आमी अशे तरेन तागेल्यो कविता तुमच्या मुखार सादर जावपाच्यो आसात त्यो सादर करून हांगा आनी ताजी 75 आमी हांगा मनयतात. तांच्या घरच्यांक, ताच्या धुवांक आनी बाकीच्यांक हांव सांगूंक सोदतां, बाय प्रिती जावं शाश्वती जावं बाकीचे सगळे आसात तांचे जावंय धरून सगळ्यांक सांगता, प्रकाश बाब जितलो तुमचो तितलोच म्हजो, तितलोच आमचो म्हणटना हांगा हाजीर आसा त्या सगळ्यांचो आनी हाजे भायर जे संख्येनी असंख्य लोक आसात तांचोय बी, ताजे वाचक आसात तांचे. काल म्हाका म्हगेली नात मेळिल्ली. मानवी म्हळालें, पप्पाच्या फाल्यां तूं खंय वता? हांवें सांगलें पणजे. कितें आसा? तर प्रकाश पाडगांवकार ह्या जो ताजी 75 तुका वळखुची ना? ना हांव वळखतां, तागेली कविता आशिल्ली आमकां पाठ्यपुस्तकांत. ह्या कवितेंतल्यान प्रकाश बाब सदांच लोकांच्या काळजांत, भुरग्यांचे पसून वाठार उरतलो हाची म्हाका खात्री आसा. इश्टानो, आज आनी एक मनशाक हांव खूब मिस करतां. रमेशाची याद हेमाबायन काडली, पूण म्हाका प्रकाश जेन्ना याद जाता तेन्ना नारायण बाबाची याद जाता. ह्या नारायण बाबाक लागून हांव प्रकाशाक पयलो मेळ्ळो तागेल्या पणजेंतल्या स्टुडियोंत. नारायण बाब मावजोय आज आमचे मदीं ना, वर्स जावन गेला तो गेल्यार. पूण ह्या नारायण बाबाक लागून म्हाका प्रकाश लागीं आयलो आनी मागीर नारायण बाबा कडल्यान ताजी वळख जाली. ताजी पुरशी वळख वेगळी आशिल्ली, पूण तो एक बरो वाचक आशिल्लो म्हणून कळ्ळें. मागीर म्हाका कळ्ळें ताका वाचपाची आनी बरोवपाची बी आवड आसा म्हणून. आनी एक दीस ताणें म्हाका विचारलें, बाई हांव तुगे रुमार आयल्या जाता. तेन्ना हांव पणजी रुमार रावतालो थोडो तेंप, 1 वर्सभर.
आयल्या जाता म्हाका तूं कितें वाचून दाखोवपाक जाय. आनी तो आपली पयली कविता घेवन आनी म्हाका याद आसा ताजे बरोबर एक निबंदीय ताणें बरयलो तो घेवन तो म्हाका मेळपाक आयलो. त्या दिसा तागेल्या आंगांतलो स्पार्क म्हाका दिश्टी पडलो आनी तेन्नाच्यान ताणें तो बरयत रावलो आनी त्या तागे साहित्यांतल्यान ताका ताजी वळगी वळख म्हाका मेळपाक पावली. जशें हेमाबाईन सांगलां ताका वाचन खूब आशिल्लें आनी तो सर्वसादारण लोकांचे भशेन वाचनाशिल्लो, वेगळे तरेचें साहित्य वाचतालो, सगळेंच वाचतालो, पूण ताजो मार्क्सवाद ताका आवडटालो. ताजें कारण ताणें स्वता जें भोगलां तें बाकीच्यांनी भोगचें न्ही ह्या विचारांतल्यान ह्या मार्जिनलायज जो समाज आमचे मदीं आसा तांचे खातीर ताजी एक सहानुभुती ताका आशिल्ली आनी तातूंतल्यानूच तागेली कविता वयर येताली. म्हाका तागेलो प्रवास जो साहित्याचो प्रवास आहा तो खूब लागींच्यान पळोवपाक मेळ्ळो. ताजी जाल्ली तुस्त तोखणाय हांवें पळयली, आयकली. ताका साहित्य अकादमीचो आनी इतर अनेक पुरस्कार फावो जालो. त्या पुरस्काराच्या निमतान ताजे जाल्ले भोवमानूय म्हाका पळोवपाक मेळ्ळे. आनी सदांच ताजे मुखारी वचून म्हजे ताजेरी जाल्ल्या अन्यायाचो हांव एक साक्षीदार आसां हेंय म्हाका तुमकां सांगन दिसता. आतां ताजेर अन्याय जाला हें ताणें म्हाका दिसता कोणे कडेनच उलोवन दाखयलें आसचें ना आनी घडये म्हजे कडेन तो उलोवचो नाशिल्लो, पूण दोगांयचेरय एकाच वेळार एकच तरेचो अन्याय जालो म्हणून ताका तो उलोवचो पडलो. पूण हांव जाणां प्रकाशाक एक संवय आशिल्ली, जें वायट आपल्याक भोगता तें आपल्या कडेन दवरप, जें बरें आसा तें लोकां कडेन वांटप. ह्या तागे वृत्तीक लागून म्हाका तो चड आवडटालो. सदांच ताजें दुख्ख आपल्या कडेन दवरप आनी हास्ते मुखान बाकीच्या कडेन वावरप हें ताजें खाशेलेपण आशिल्लें. आज हांव तुमच्या मुखार चड वेळ उलोवचो ना, हाजे कडेन ताजे बद्दल उलोवपा खातीर कितलेशेच आसा आनी ते बाकीचे तुमी एकमेकां कडेन उलोवन शेअर करूं शकतात. पूण आज म्हाका ताजी याद जाली. आज 75 तागेली. हालींच म्हणजे कांय मे बी लास्ट वीक तुमी बी पेपरांत वाचलें आसतलें. जासिंता करकेट्टा म्हणून एक बायल आसा, 40 वर्सांची बायल, झारखंडांत रावपी आदिवासी समाजांतली. तिका आज तक ह्या चॅनलान एक पुरस्कार जाहीर केलो, राष्ट्रीय पुरस्कार आशिल्लो. एक वेगळे तरेची अभिव्यक्ती उक्तावपी एक बायल मनीस म्हणून तिजो भोवमान करपा खातीर ह्या बायलेन जाहीरपणान तो पुरस्कार घेवपाक न्हयकार दिलो. आनी कित्याक कारण पळोवपाक हांव तिजे बद्दल वाचपाक लागलो तेन्ना म्हाका खूब अजाप दिसलें. अशे तरेचे लोक, अशे तरेचे क्रिएटीव कवी लेखक आमचे मदीं आसात आनी आमकां तांची वळख आसना. मागीर म्हाका एक उत्सुकता जाली, एक जिज्ञासा निर्माण जाली म्हणून हांव तेगेली कविता वाचून पळयल्यो. इश्टानो, ही जासिंता म्हणटा ती झारखंडांतली बायल, पूण तिजें फोर्ब्स इंटरनॅशनल वळेरेंत तिजें नांव आसा. कित्याक काय म्हळ्यार एक वेगळी तरेची अभिव्यक्ती लोकां मेरेन पावोवपी आनी बाकीच्या मार्जिनलायज जे कम्युनिटी आसा तांचे खातीर कळवळ्यान वावुरपी अस्तुरी म्हणून संवसारांत तिणें नामना जोडल्या हें म्हाका खबर नाशिल्ली. आनी एज ए सेल्फ मेड वुमन तिजी तोखणाय केल्या. आनी तिजी कविता जेन्ना वाचली तेन्ना म्हाका दिसलें की आयची निमतान प्रकाश जर आशिल्लो, प्रकाश ताका खूब तोखणाय करतलो आशिल्लो. आनी म्हणून तिणी केल्ली कविता हांव अनुवाद करून कोंकणींतल्यान ती तुमच्या मुखार दवरतां. इट स्टार्ट्स विथ इंग्लिशीन आसा. माय पेट, हांवें वाचली ती इंग्लिशीन वाचल्या. माय पेट डॉग वॉज मर्डर्ड. हांव ती कोंकणीनूच वाचता तुमच्या मुखार. आनी हातूंतल्यान एक आदिवासी समाजाची व्यथा आमच्या मुखार कितली प्रकर्शान येता ती पळयात. म्हगेल्या पोशिल्ल्या सुण्याक आयज तांणी मारून उडयलें. कारण कितें तर तें भोंकलें धोको दिश्टी पडटा म्हणून. सुणें पिसाविल्लें ताका मारून उडोवचे पयलीं तांणी जाहीर केलें. सुणें पिसाविल्लें ताका मारून उडोवचे पयलीं तांणी जाहीर केलें. आनी म्हाकाय थारायलें नक्सलवादी समाजीक हिताचे नदरेन इन पब्लीक इंट्रस्ट. इश्टानो, येदीशी कविता पूण कितली उलोवन वता तें पळयात. तें वाचले उपरांत तुमकां ती चड भावतली. म्हाका एक कवितेचो अणकार इतल्यान सोंपता,
पूण म्हाका दिसता की हो प्रकाश पळय आसा तोही बी ह्याच तरेचो कवी आपले कवितेंतल्यान व्यक्त जावपी. आतां हेमाबाईन सांगलें वयल्यान जरी तो कितलोय शांत आसलो भितर ताजी काळजांत जें खतखत्ता तें ताजी कवितेंतल्यानूच वाचूंक मेळटा. चुकून तो केन्नाय कोणा कडेन शेअर करतालो पूण जेन्ना जेन्ना डिस्टर्बड आसतालो तेन्ना तेन्ना ताका म्हाका तागेलो फोन येतालो आनी फोनाचेर तो आपल्या मनांतलें काळजांतली तळमळ उलोवन दाखयतालो. अशें चड पाटी घडलें ना कित्याक तो वॉज ए मॅन ऑफ फ्यू वर्ड्स हांव जाणा. पूण तरी आसतना म्हाका दिसलें की ह्या झासिंता करकेट्टा ह्या बायलेची ही कविता वाचले उपरांत की प्रकाशाक जर आर्गां दितले आमी जाल्यार प्रकाशाच्यो ह्यो यादी काडपाक जाय आनी लोकां खातीर बरयल्ल्यो कविता आनी लोकांनी त्याच तरेच्यो कविता ज्यो बरयल्यात त्यो लोकां मेरेन पावोवपाक जाय. म्हणटकीच एक कॉज फुडें गेल्ल्याचें समाधान ताकाय मेळटलें आनी आमकांय मेळटलें. म्हाका हांगा आपयलो आपोवपाचोच ना आपयल्या पासून येतलो आशिल्लो पूण तागेली सगळे भुरग्यांनी ताजी याद काडपा खातीर अशी तरेचो एक सुवाळो घडोवन हाडलो. म्हणून परतून एक फावट सांगता प्रकाश जितलो तुमचो तितलोच आमचो. नेप्रेकर.